पावसाच्या सावराक लागून दिवचलच्या बहुतेक सगळ्या वाठारांतली शेतां उदकापणाक गेल्यात। भात पीक कुसून हाता तोंडाक आयिल्ले गोटे मातये भरवण जाल्ले आसात। देखून शेतकार कपलाचेर हात मारून रडटा। हे फाटभुंयेर आमदार शेटये हांणी शेनवारा शेतकी खात्याच्या अधिकाऱ्यां सयत मेणकुरे आनी साळ वाठारांतल्या शेतांच्या नाशाडीचो आढावो घेतलो। फुडले 15 दीस सुद्धा सुकचे ना म्हणजे मेणकुऱ्या जाल्यार हांगा पळयल्या तर भाताकच आता कम येयल्ल्या हे आता कशें हे आता हार्वेस्ट करून जावचेच ना। इट इज इम्पॉसिबल हे लॉजिकली। हांव डायरेक्टराक सांगला ताकाय पळोवन सो दॅट म्हजो एकूच आसा कितें ते आमच्या शेतकऱ्याक मॅक्सिमम बेनिफीट गावपाचो। आमचे कशें आसा आमच्या मुख्यमंत्र्याकय हे म्हणजे पडलेले आसा। आता सध्या तोच एग्रीकल्चर मिनिस्टर आसा, आमच्या डायरेक्टराकय आमकां पडलेले आसा। सो लोकांनी जेन्ना म्हटले त्याच्या पयलींच आमच्या सरकाराने आमी ठरयल्ले आणि त्या खातीर हेचेर आमी एकदम कटिबद्ध आसात। जाता तितले आमी बाय डिसेंबर मॅक्सिमम आमी हे करतले कितें करतले कॉम्पेन्सेशन आमी भातांचे हे करतले। आता तुमचे खूप जाणांचे क्वेरीज आसतले ते कशें अप्लाय करप, ताका फॉर्मॅलिटी ही कटकट चड आसता ती कशी करप कितें आसा। डायरेक्टर आसा इन्चार्ज आसा तालुक्याचे झेडोळे आसा तांकां तुमी विचारात आनी तुमचे सगळे निरंतर आनी कितें डावट आसात आता मेणकुऱ्यान आमी कम्युनिटी फार्मिंगाचेर उलयला ते कशें करप। आमी एक क्लबय फॉर्म केला मेणकुऱ्यान आमी तेचो बेनिफीट कम्युनिटी कितें आसता पण जो सगळ्यो आसा गोश्टी कित्याक आमकां कशें आसा शेतकऱ्यांक बेनिफीट मेळपाक जाय हे आमचे 100% आमी त्याच्या तत्वाचेर आसा। नाजाल्यार इट इज डिफिकल्ट जाता शेतकऱ्याक काम करपाक कित्याक कोणा कडेन येयल्ले तेंचे सगळे गेल्ले आसा। तुमचे कितें डावट आसा तो डायरेक्टर साळ गावात शेतकारांनी शेतकी खात्याचे संचालक संदीप फळदेसाय हांकां प्रस्न विचारून दर एका हेक्टरा फाटल्यान 80,000 रुपया दिवचे अशी मागणी केली। 1 हेक्टराक सामान्य फार्मराक खर्च कितको येता हे कॅल्क्युलेशन केल्लें आसा पण तुम्ही सांगा। आम्ही जर नॉर्मल हिशोब केलो आयची मार्केट प्रायसाचेर जाल्यार आमकां सादारण 60 ते 70,000 1 हेक्टराक कॉस्ट ऑफ कल्टिवेशन जाता। आता तुम्ही म्हणटले की 70,000 जेन्ना कॉस्ट ऑफ कल्टिवेशन जाता तेन्ना तुम्ही कॉम्पेन्सेशन 40,000 दिता। कॉम्पेन्सेशन म्हळ्यार कशें आसा ही शेतकरी आधार निधी शेतकऱ्यांक आधार करपाचो आमी कॉस्ट ऑफ कल्टिवेशनाचेर आमी भरपाई दिना। ही कशी आसा ही स्कीम जी आसा ही तात्काळ स्कीम म्हणजे जी पयली नोटिफायड केल्ली स्कीम आसा पयली ती तशी स्कीम तुमकां शेतकऱ्यांक आधार म्हळ्यार कसो आसा तुमची जे पळय लॉस जाला तो कितें तरी कॉम्पेन्सेशन मेळपाक जाय। म्हळ्यार आमची स्टेटी कशी आसा की आमी मॅक्झिमम दिता म्हळ्यार बाकी जर स्टेटीन जर गेले न्ही जाल्यार ते तांकां 10 रुपये मेळना पण आमची स्टेटीक आमी दिता। सो हो जो पळय कॉम्पेन्सेशन दिले कडेन आसा 40,000 हे तुमकां कितें फूल कॉस्ट दिता अशें ना। हो शेतकऱ्यांक एक आधार जो पळय कितें लॉस जाले कडेन आसा ताका सपोर्ट करपा खातीर मान्य आसा। हांव तुमच्या कडेन मागता कळ्ळें आयज तुमी कॉस्ट पर हेक्टरी 60 ते 70,000 सांगले डायरेक्टरान गोंयच्या डायरेक्टरान आयज सीएमान डिक्लेअर केले 40,000। हांव तुमच्या माध्यमांतल्यान सीएमाक आवाज मारता की बाकी कोणाक आवाज मारून फायदो ना सीएमाक आवाज मारता मिनिमम शेतकऱ्यांक पर हेक्टरी 80,000 मेळपाक जाय तरच हो शेतकरी फाल्यां उबो रावंक शकता। ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही।